आज जगभर योगा दिन साजरा जाता। आज सकाळीच आमच्या प्राईम मिनिस्टर मोदीजी आणि भाषण केले आणि त्यांनी सांगला की आम्ही एक दिसांनी योगा करप नाही, आम्ही 330 योगा करप। चड करून भुरग्यांनी तुम्ही लहान असताना योगा सुरू करपाक जाय, कारण योगा केल्यार आपले शरीर बरें सदृढ आणि बरें ताजें जावन उरता आणि आपणाक कसले डिसीज जायना। त्या खातीर प्रत्येकाने योगा करपाक जाय, थोडोसो अर्दे वरार टायम दिवपाक जाय। आमी फक्त योगा दिना निमित्त योगा करता आनी मागीर आमी वर्सभर विसरून वयता, अशें जावपाक जायना। कारण आमी पळयता की खूब कडेन योगा क्लासीस चालू आसता, आमच्या आखेबाज पंचायतीन सुद्दां योगा क्लासीस सुरू आसता। आमी सगळ्यांनी जॉयन जावपाक जाय। हांव मागता तुमकां आयच्या दिसा योगा दिन निमित्त प्रत्येकाने आयज आमी एक निश्चय करुया की आज पासून आमी डेली अर्दे वरार योगा करतले म्हणून। इंटरनॅशनल योगा डे फक्त वर्सान एक फावटी करता तशें करूं नाका। जाता तितून खंय मेळटा योगा क्लासीस थंय जॉयन जाया, थंय तुमी सगळे आसनां सगळें शिकून घेया। आज हेसवान कितें जालां, दुयेंस चड जालां, तुमी सगळे पळयता गोंया भितर खूब जाल्लें आसा। सो तुमकां जर हो एक प्रिवेंशन योगा म्हणजे कितें इट इज प्रिवेंशन आनी क्युअर जावपाक हें साधन। डिसीज येता तेजे पयलीं आमी प्रिवेंशन पयलीं करपाक जाय तो योगा। आमी सुरवातेक प्रार्थना, सगळे कडेन आमी प्रार्थना करता। प्रार्थना हाचो अर्थ कितें? मन सामकें चिकलान भरलें आसता, तो क्लीन करपाक जाय, तो ताका तो प्रार्थना मेन। सो आमी प्रार्थना सुरवात करता, मागीर थोडे कपालभाती सांगता आनी ताचे उपरांत थोडे आसनां, सूर्य नमस्कार, कित्याक वेळेस थोडे तांकां मातसो हें आसा भाव, म्हणटकूच आमी एक करतना सुरवात आतां आमी प्रार्थनेन सुरवात करुया। जाता तितून तुमी वज्रासन म्हणटा, भुरग्यांनो वज्रासन सुरवात करता पयलीं भुरग्यांक सांगता तुमी स्कुलाक एक पद्दती दवरयात घरा कडेन। जेन्ना सकाळीं उठता स्कुलाक येता तेन्ना आवय बापाय पयलीं पांय पडा, तांचे आशिर्वाद घेयात, मागीर गुरुजी कडेन वता।